नमस्कार, आम्ही मांगरेश विद्यालय शिरगाळ आराबो हांगासर आयज दिंडीचो कार्यक्रम आयोजित केलेलो आसा। तर ह्या दिंडीचो दर वर्सा आमी आमची प्रायमरीची भुरगीं दर वर्सा दिंडी काडटात आणि ह्या दिंडीचो मेन उद्दिष्ट म्हणजे लोकांकडे जागृतताय करपाची। जी चळवळ संतांनी सुरू केल्ली ती चळवळ कित्याक लागून आसली ती आमी सगळ्या लोकांक जाणीव करून दिवपा खातीर ही वारी दर वर्सा आमी शिरगाळ ते आराबो ह्या वाठारांतल्यान काडटा आणि ह्या वाठारांतल्यान आमी लोकांपर्यंत पावपाचो प्रयत्न करता। दर वर्सा ही माणकुली भुरगीं संतांची चळवळ कशी आसली आणि ही चळवळ कित्याक लागून तर एका कडेन येवपा खातीर देवाची त्या परमेश्वराचे दर्शन घडोवन हाडपा खातीर जी संतांनी चळवळ एकाठी येवन केल्ली तेका लागून ही वारी आमी पंढरपुराक तरी न वचूंक शकले तरी आमी शिरगाळच्यान ते आमी ह्या विद्येच्या मंदिरा कडेन ही वारी आमी हाडटात आणि हे माणकुल्या भुरगे दर वर्सा आमची ही भुरगीं हे करतात। तर आमी आमचे सगळे शिक्षक वर्ग तेतून आमी सगळे शामील जातात आणि हेतूंतल्यान आमी एक जागृतकाय भुरग्यासून ते अख्ख्या घरापर्यंत पावचपाचो प्रयत्न आमी दर वर्सा करतात। तर एक व्हडल्यान जय घोष दिवया आणि ह्या वारी पंढरपूरच्या आमच्या आयच्या वारीचे सुरवात करूया। बोला पुंडलिक वरदे श्री ज्ञानदेव संत तुकाराम महाराज की जय, संत तुकाराम महाराज की जय। धन्यवाद।